शुक्रार 15 डिसेंबर मुखेल वळ जी वाट तुम्ही दवरूंक जाय तेच वाटेन तुमकां व्हरता। नियाळाक आदार आमच्या शेजाऱ्याक एका शेमाय आनी नातरां मदीं सदांच किजिलां जातालीं। शेमाय आपल्या नातरांक केन्नाच आपले वयर जिवंक दिनासली। ती स्वतान जियेताली, भावार्थी आसली आनी जिविताचो अणभव तिका आसलो। हाचो परिणाम म्हणल्यार तिचे शिकवणे उदेशी तिची नातरां बरे देखी रितीन वाडत वेतालीं। आख्या आमच्या वाड्यांत तांचो घोराबो एक नमुनीक घोराबो जावन आसलो। आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जें तुमच्या बऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता आनी जी वाट तुमी दवरूंक जाय तेच वाटेन हांव तुमकां व्हरतां। मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत देवाची शिकवण घेवन पासून जुआंव आनी जेजूचेर वायट उलोवंक लोकांक सोडूंक न्हय। ते सांगता तें नीट आनी सोत हें ओळखून घेवंक त्या परजेचें गर्व, पदवी, गिरेस्तकाय तांकां आडायता। कितल्यो मिलाग्री देखल्यो तरूय तांचो विस्वास देवाचेर वाडोन येना। सबार पावटी आमच्या जिवितांत कश्ट दोग, पिडा, लाचारकाय येता तेन्ना आमी निराशी जाता आनी देवाक दुबावता। आमी कितलीं वायट जावं वो सांडलेलीं आसूं, आमी कितलीं अस्कोच जावं, असल्या वेळार ह्या वायटांतल्यान देव आमची वाट सरळ करता हें आमी पारखूंक विसरता। एकामेका पासत आमी मागुया। म्हजो थाराव पवित्र पुस्तक सदांच वाचून नियाळूंक हांव भारी वावुरतलों।